Jiggy Biggy Tara, powered by MCFC Bank. कोंकणी संवसारांत कितलीं टॅलंट आसात जावं सिंगींग जावं डान्स जावं हास्य जावं साहित्य आनी हांगासर मोगाळ वीक्षकांनो दायजी वर्ल्ड टीव्ही सुमेसांक एक अवकाश करून दिता प्रत्येक जावन कोंकणी समुदायाच्या आमच्या लोकांक अवकाश करून दिता खंयसर तांणी तांचे टॅलंट दाखोवं येता अँड दिस प्लॅटफॉर्म हांगासर MCC बँक जिगी बिगी ताराचें एक प्लॅटफॉर्म जावन आसा आमच्या भुरग्यांक तांचे टॅलंट दाखोवंक सो हांगासर तुमी सुमेसा वेळार येवन पावल्यात आमचो शो पळोवंक MCC बँक जिगी बिगी ताराच्या ह्या नव्या एपिसोडाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत हांव मागता मोगाळ वीक्षकांनो शुक्रार वरां 9 अँड ऑफकोर्स भुरगीं राखून आसात तांचे परफॉर्मन्स दिवंक वरणार राखून आसात सो पयल्यान पयलें आमी वरणारांक आमी मोगाचो स्वागत मागया आमची झिनाबाय आनी रायनाबाय ती तांची वरवणेची चीट काडून थंयसर तयार बसलांत अँड ऑफकोर्स ती चिंतून आसात हांगासर भुरगीं वायल दे कम ऑन स्टेज कितें हाडून येतात म्हणून सो हांगासर भुरगीं जावन आसात एक फूल पॅकेज एंटरटेनमेंट जावन दी वा टॅलंट जावन दी हांगासर ती एक फूल पॅकेज जावन आसात अँड दिस शो इज एवरीथींग इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट आनी खंडीत जावन तुमी आमकां भरपूर मोग दिवन आसात सो फॉर दॅट थँक्यू वेल मोगाळ वीक्षकांनो क्वॉर्टर फायनल रावंड जावन आसा आनी हांगासर कंपोजर रावंड जावन आसा भुरग्यांनी कंपोजराक लागून ऑफकोर्स एक तांणी सॉंग विंचलें आसा आनी एक पद विंचलें आसा आनी हांगासर ती भरपूर प्रॅक्टीस करून अभ्यास करून हांगासर येता ती तांची परफॉर्मन्स दिवंक सिंग करूंक आनी ऑफकोर्स जजसांक इम्प्रेस करूंक आनी ऑफकोर्स तुमकां इम्प्रेस करूंक सो पूण एक तुमी विसरा नाकात भुरग्यांक तुमी मोग मस्त दिवंक आसा खंडीत जावन आमकां कमेंट्सांत आमकां तिळसिया भुरग्यांचें परफॉर्मन्स कशें आसलें तुमच्या कुटुंबाची तुमच्या शेजारची वा तुमच्या खंयसर म्हणी बोंतोणेची आसतली सो खंडीत जावन तांकां कळया तुमकां तांचे परफॉर्मन्स बरें लागलें अँड ऑफकोर्स गिव देम ऑल द लव अँड ऑल द सपोर्ट वेल तुमकां आनी राखयना हांगासर आमी हो एपिसोड आरंभ करया पयल्यान पयलें भुरग्यांचे परफॉर्मन्स पळोवच्या आदीं आमी आमची भुरगीं कितें उलयतात तांची अभिप्राय कितें सो लेट्स गो हॅव अ लूक एट दॅट तांचे कडेन आमी उलोवन येवया हांवें आल्विन नोरोना बचपेचें विंचलां सृश्टी हे पोद सृश्टीचे विशयार बरयलां आमी हें सृश्टी पाड करिनासो ताचे विशयार हें बरोवन आसा तो एक आमचो मंगळूरचो ताणें साबार म्युजीक नायट्स केल्यात ताणें एक भंगरामणी एक आल्बम रचला म्हाका कंपोजर्स मेळिल्ले आसा अनिल पायस आनी लविना फ्रापुल्ला ते दोगांय काजारी जोडी जावन आसा ती कुवेटान वस्ती करन आसात ती बरी म्युझिशियन सिंगर्स आनी कंपोजर्स तांणी 3 ॲल्बमां काडल्यांत ते जावन आसात पयलो मोग क्रिस्तम सोराय आनी नशा नशा ॲल्बमांतले घडये घडये एकलो पती आपली पतीन मरतना तो ताचे बग्न उसरता तो कितलो तो मोग करनालो आनी आतां तो कितलो एकसुरपण बगता म्हूण ह्या पदान तो सांगता मिस्टर लॉयड रेगोताकड तो 19 इयर्स जाताना ताणें कोंकणी लिटरेचर बरोवंक स्टार्ट केला आनी ताका कर्नाटका साहित्य अकादेमी आनी ग्लोबल कोंकणी म्युजीक अवॉर्ड मेळ्ळ्या ताणें मुस्तू लव सॉंग्स कंपोज केल्यात आनी इल्ले वेस्टर्न स्टायल बरी ओके आनी ताणें ताचे सांग आतां मुस्तू ॲल्बम्स आसा आनी म्हाका इल्ले गुत्त आसा तुवें खंयचें पद विंचलें आतां आमी कोंकणकार आमी कोंकणकार ताचे विशीं तूं इल्लें सांग आमकां हे सॉंग आमकां सांगता आमी कोंकणी भास केंय गेल्यारी आनी केंय रावल्यारी आमी विसरो नजो कंपोजरचें नांव विल्फ्री बिंबास आज हांवें क्लॉड सराचें पद विंचलें क्लॉड सर देवादेन क्लॉड डिसोजा गांवान बेंदूरचे आनी तांकां मोगान कोंकण कलाश्री म्हूण आपयतात तांणी साबार म्युजीक नायट्स केल्यात आनी देवादेन विल्फ्री बिंबासाच्या म्युजीक नायट्सांत तांणी मस्त भाग घेतले आनी तांणी 15 कवळ्यो बरयल्यात आनी तांचो प्रमुख जावन आसात ड्रीम गर्ल जाता काजार आनी फोटोग्राफर आनी तांणी सालिसाच्या की चड नाटक बरयल्यात आनी तांच्या वावराक हे संदेश पुरस्कार आनी कर्नाटका साहित्य अकादमी पुरस्कार तांकां लाभला ते जुलय 24, 2023 ह्या वर्सांत देवादीन जाले खंयचें सॉंग विंचलें आतां आज संवसार हें पद एक संवसारांत अनित अन्याय जाता आनी ताका कोणी आवाज उठयनासतना
आपण आपणाक देव समेस्तांक म्हूण जियेतली मनशां आसात त्या विशयान सांगता. उलयत आसतना भुरग्यांचे नेणटेपण थंयसर विंगडत आसा आनी हांगासर ती सिंग करतना ऑटोमॅटिकली सो क्विकली दे स्विच टू बीइंग सो प्रोफेशनल. हांगासर वेदीर ती येतात विथ ऑल द गस्टो विथ ऑल द एनर्जी. तांचे सक्कड वेन इट कम्स टू ऑल द प्रॅक्टीस दॅट दे हॅव डन सक्कड हांगासर स्टेजीर हाडटात अँड दे आर जस्ट सो फोकस्ड ऑन गेटिंग इट डन. सो हांगासर सो लेट्स गो हॅव अ लूक तांचे ते सायड बी पळोवन येवया आमच्या भुरग्यांचे. सो लेट्स गो हॅव अ लूक आमच्या भुरग्यांचे परफॉर्मन्स आमी पळोवन येवया. बाबा आयुष येस मॅम. सुबी दिसताय, बरो स्माइल करून रावलाय, थँक्यू. कॉन्फिडंट दिसताय. आज जबरदस्त असतलें परफॉर्मन्स न्ही गे? वय एक जबरदस्त कंपोजर मेळ्ळा तुका, ऑल्विन नोरोना बाजपे. ऑल्विन मेस्त्री म्हूण आमी ताका वळखता. एक बरो कंपोजर, बरीं बरीं पदां ताणें कंपोज केल्यांत, बरयल्यांत. मेनली हांव चिंता कोंकणी नाटक सभे खातीर ताणें कॉम्पिटिशना खातीर ताणें कंपोज करूंक सुरू केल्लें अशें म्हणून जावन सबार नवीं नवीं पदां ताणें कंपोज केल्यांत. हांवें ताका पळयलां थंयसर ताच्या आमी कोंकणी नाटक सभेच्या कॉम्पिटिशनान पात्र घेतल्या. तोय ताचे बचपेतावन टीम हाडून येतलो भुरग्यांक व्हडांक. आतां आजुनूय तो करनासा म्हूण चिंता. आनी एक फामाद कंपोजर, म्हजो ताळो गायतलो हाचो जज तो जावन आसलो. आनी हांव चिंता गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर हाचोय तो वरेणार जावन आसलो. एक बऱ्या कंपोजराचें बरें पद तुवें विचलाय, बरें करून सादर कर. जायत की तुका चड बरें मागता. देवान ही सृष्टी रुसून सुंदर रूपांती नेटून रसलोले मनशांक खुपसून उस्वास खुपसांनी फुंकून रसनारास तू केसाला काळिस्ताची गायला
आयुष येस मॅम कशें जालें तुका सिंग केल्लें बरें जालें तितल्या कॉन्फिडन्सार सांगताय वय सत्य सत्य तू खंय थावन आयलय तूं शंकर परत हांव बरें म्हळें मा तुवें थँक्यू बरें जालें सिंग केल्लें बरें बरयलां ऑलवेन सरान वय करता लिरिक्स बरें बरयलात बचपेसो एक कवी म्हणयत वय वय न्ही ताजे वटी म्हाका सिंग करन गुर्त आसा हांव ताच्याकी लांब तो म्हज्याक इल्लोसो मोटो हांव ताच्याकी लांब ताजे वटी सिंग करूंक म्हाका बारी खुशी जावची ओके मात्र हांवें म्हणटालें अशें पळोवचें ताका अशें अशें हांव लांब न्ही वय न्ही ताच्याकी हांव लांब न्ही ताचे कितें बरो सिंग करताय तो थँक्यू मजा बरीत तुजे बरीत तुवें बरो सिंग करताय न्ही थँक्यू बरें करून सिंग केलें तुवें इल्लो आनी इल्लो ब्रेथ कंट्रोल ब्रेथ आनी इल्लो जाय आसलो तुका सस्टेन करतना न्ही पुरा वय. वय गे तुका वय. कळ्ळें गे वय एंडी सस्टेन जावना वय. आनी इल्लें करी येता वय करी येता उतर आवडणी बरी आले पॉप्सांनी पुरा पॉपिसांनी पुरा आयलें वय कळ्ळें ते आमकां लिरिक्स दिल्या तांगा जाल्यार तुवें सिंग केलें आमकां समजालें थँक्यू बरें जालें तुमी येदे ल्हान प्रायर इतले बरे मेहनत काडटात अशेंच मुखारी करीजे थँक्यू आनी एक काले म्हळ्यार आमी हर एक पोटे सांगून आल्या भुरग्यांची इंत पदां सोदीजे वय ते आमी सांगिल्लें तुमी काणगोन करेक्शन्स तुमी काण घेतात ते मस्त खुशी जाता कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांनी सिंग केली मस्त पदां आसात भुरग्यांनी सिंग केल्लें म्हणून न्ही भुरग्यांनी सिंग करचे तरी पदां आसात वय मोगूत म्हणाचे म्हणून ना ओके मोगाच्या प्रायर मात्र म्हणचे ते कॉमन वय कॉमन ते बरें जालें जायते थँक्यू ऑल द बेस्ट बरें कर मुखारी सिंग थँक्यू कर मॅम अशेंच तुजें कॉन्फिडन्स लेवल बरें आसा आसा ओवर जावन नजो ओके अशें फुटो नजो हिंग उत्ता म्हाका आलें म्हणून ही फुटो नजो नॉर्मल मनशां बरें येता साजे ओके जायते ताळो बरो करून सांबाळ थँक्यू थँक्यू मॅम ओके मा ऑल द बेस्ट थँक्यू आयुष येस मॅम एक बरो कॉन्फिडंट सिंगर तूं येदोळूच तुका मस्त मानशींनी गावन अभ्यास जाला न्ही गे वय संगीत सोडून नजो मुखार वय तुजो ताळो आतां इल्ल्या तेंपान चेंज जावंक पुरो वय सडावत भुरग्यांक कालेज जाता ताळो चेंज जाला उपरांत change जाता, संगीत सोडटात मागीर PUC येताना आमकां चेरके मेळिनात सिंग करूंक कोयरान पळयला एक 25 चेडवां असतात एक 2 चेरके असतात मागीर त्या चेडवांक इल्ले तुकले आयल्यार भियान ते येनात तशें जावन नजो जायत गे थँक्यू ओके ओके सिंगिंगा विशयान सांगचें जाल्यार बरें क्लॅरिटी ऑफ वर्ड्स बरें आसात तुजे बरें क्लियर आयकतात लो नोट्सी सुबीत आयकतात पूण जिनाबायन सांगलें बरी सस्टेन तुका ब्रेथ पावनातलें इल्ले चड सस्टेन ते 4 बीट्स आनी आसतना ते 4 बीट्स एज सस्टेन तूं 2 बिटारत रावतालो एंडींग मागीर आनीक इल्ले डायनामिक्स यूज करी येता आसले तुवें आसलें पूण जाल्यार ते काळीज मुजें घायेलां तें बरो वर्ड्स एक्सप्रेस करतना आनीक इल्ले सॉफ्ट एज जायत की उतरां आनीक इल्ली अर्थ करन तुवें गावंक तोंड प्रयत्न आनी करचें ओपन करीचे तोंड आसा पळय आनी ओपन करीचे बोगणां आसलीं पूण तेंत ते काय म्हणटा डायनामिक्स उतरां थोडी एक्सप्रेस करतना इल्ले खंय गरज आहा पळय घायेला ते इल्ले एक्सप्रेस करतना आनी इल्ले सॉफ्ट कर येता बट ओवरऑल नीट परफॉर्मन्स तुका बरें फुडार म्हाका दिसता जायत की थँक्यू हाय शॉन हाय मॅम आयसा सुपर हाय रेडी घे सिंग करूंक येस मॅम रेडी जावन आयलाय तुजो ताळो आयकतना कळटा म्हाका आज आमी आतां कशे मार्क्स दिवचे गे मार्क्स जाय गे मस्त आज वय मस्त जाय तर तूं मस्त बऱ्या करून सिंग करताय गे येस मॅम तुजो कंपोजर बरो आसा फाटल्यान दिसता तुजो गायाळे दिसता तुका वय सुबितात न्ही ती वय ती पापी आसात बरी आसात तो अनिल आसा पळय तो सॉफ्ट ताळ्याचो लो उलोवंचे ताणें तें तशेंत दोगांय तशेंच घडये बरें जालां ताणें न्ही घडये
घडये घडये बोरोन बोरोन लिरिक्स दिल्यात बरे लिरिक्स दिल्यात आता तू बरे कन सिंग करताय मो येस मॅम पदाचे अर्थ आनी गोत्तागे तुका येस मॅम काल न्ही ते घडये घडये म्हळ्यार सांग एकलो पती आपली पतीन मरतना ओके ताचे बघणं उसारता तो कितलो मोग करतलो आता तो कितलो एक्सोट पण बघता म्हणून ह्या पदान सांगता सो सॅड आता तुजी पुरा बोगणा घाल ना बरे कन सिंग कर ओके मॅम गे येस मॅम ऑल द बेस्ट थँक्यू मॅम वेलकम घडिये घडिये तू खडास येताय सरल्या घडीतां तू सुवास फुंकताय कुडमुजी घडियाळा भरी कांटे जाल्यात तुज्यो यादी खिणा खिणा उडो आवाज करी तुझ्या नावान मुजी उडी दिस मुजे लासन वेतात उज्या बोतांनी राती मुजो जोडून वेतात मेणावातीनी संदरा तुझी बांगराळ कुपान केसां बरी दिसली पुनवे रातीत आपणूक म्हणून उबताना हांव जगळाने माने म्हज्या हातांत देखता तारा सोवें खेळूंक तूं आसाय घडिये घडिये तू खडास येताय सरल्या घडीतां तू सुवास फुंकताय कुडमुजी घडियाळा भरी कांटे जाल्यात तुज्यो यादी खिणा खिणा उडो आवाज करी तुज्या नावान मुजी उडी दिस मुजे लासून वेतात उज्या बोतांनी राती मुजो जोडून वेतात मेणावातीनी तुझी किरणा फरी फुलां बरी रंगली दोंगरा माथ्यार
दे पूर्ण तू येताय घडिये घडिये तो उघडास येताय सरल्या घडीता तो सुवास फुंकताय कुडमोजी घडियाळा भरी कांटे झाल्यात तुझ्यो यादी खिणा खिणा उड आवाज खरी तुझ्या नावान मुझी उडी दिस मुझे लासून वेतात ओझ्या भोवतानी राती मुजो जुळून वेतात मेणा वातिणी रॉकस्टार शॉन येस मॅम एक रॉकिंग कपलाचें पद तुका आज गावंक मेळ्ळें न्ही गे बारीच सोबीत पदां आसात तांची कॉम्पोजिशन्स पयलो मोग एक आल्बम आसा नशा म्हणलें एक आल्बम आसा कोणी आयकोनात जाल्यार ऑनलायन मेळटात ALP म्युजीक म्हणून तांचे वेबसायट आसा म्हणून दिसता थंयसर वचून आयकया तुमकां फ्रीली अवेलेबल आसात कोणें चूज केलें तुका एक पद हें पद डाडान डाडान तुवें दुसरी पद आयकलीं गी हें मात्र डाडान दिल्लें काणून म्हणटाय मस्त दुसरी पद चूज केल्लें तातूं हें तुका वय. समज आतां तुवें सिलेक्ट केलें गूड तुमी एक एक पद मात शिकचें न्ही जायत की दुसरी पदां आयकाचे तुमी ते डिसायड करूंकचे तितले आतां व्हड जाल्यात आतां म्हाका हें सूट जाता तुमकां आतां कळटा न्ही गी हाय आसा हें पद हें इल्लें पिच लो केल्या म्हणून दिसता निहालान ओरिजिनली गायलेलें न्ही गी वय मॅम बरे एक संगीतकाराचे गुण तुजे थंय आसात तूं बरें करून पयलें कॉन्फिडंट आहलोय पूण म्युजीक स्टार्ट जातना ते इमोशनान बुडले तुज्या तोंडाचे एक्सप्रेशनच चेंज जालें म्हाका बारी खुशी जाली तें डेस्परेशन त्या म्युजिकार ते दिसून आयलें येस मॅम अ गूड क्वॉलिटी ऑफ अ गूड सिंगर Thank जायत you, की मागीर तुका उतरां ते मिस जाले एक कडेन न्ही मू वय मू जाल्यार ही कांय पॅनीक जावं न्हय तें भायर सोडलें नेक्स्ट हाका सुरू केलें तुवें अगेन क्वॉलिटी ऑफ अ गुड सिंगर ओके हे बरो प्लस पॉयंट्स कांय पॅनीक जायनासतना हें केलें पूण तेंत म्हाका आज इल्लेशें ताळो इमोशन आहलें नीट परफॉर्मन्स बरें जालें सुबीत इमोशन्स बरीं आयलीं बारी एक सुपर कॉम्पोजिशन आनी म्युजीक इतलें अपुरबायाचें आसा वायलीन पिसीस आयकतना आनी आयकाया म्हूण जातात येस मॅम ओके एनिवे वेल डन मुखल्या दिसांनी तुका हांवें सांगलां पयलेंत खंय पळोवंक आशेता वयर स्टेजान वयर स्टेजान सकयल्या स्टेजीर न्ही वयल्या स्टेजीर पळोवंक आशेता न्ही गे ओके कीप प्रॅक्टिसींग बरें करून अभ्यास कर आनी ती दुसरी पदां ट्राय कर तुका एक्चुली खंयचेय जॉनर सूट जाता तूं आतां हें सिंतीमंताळ तुवें लास्ट टायम पयलें म्हणली अपबीट म्हणली हें सिंतीमंताळ पदी तुज्या ताळ्याक सूट जाता तितून तुवें वेरायटी ऑफ सॉंग्स ट्राय करीचे जायत की गुड थँक्यू मॅम शॉन येस मॅम घडये घडये हांव चिंतालें घडये घडये म्हळ्यार सॅड सॉंग म्हणून म्हाका गुर्तनातलें म्हळ्यार तुजो मूड दुसरो वतालो रायनान सांगल्या बरी मागीर त्या मुडाक पाटी आयलें तें बरें दिसलें ओके त्या मुडाक येवचें आसा पळय बारीकस्ट आतां हॅपी मूड आतां न्हू सॅड मुडाक तें आमी हाडचें न्ही ओके तूं बरें करून त्या मुडाक आयलोय बरें जालें परफॉर्मन्स बरें जालें चुकल्यार आमकां कळनातल्या बरें केलें मात्र आमी आयकल्या ओके केदाळे तशें आसाचें हाळे म्हजें एक एक्सपिरियन्स सांगता हांव एका कॉम्पिटिशनाक ग्रूप सिंगिंगान सिंग करतालीं ओके म्हाका सोलो पार्ट आसलो ग्रूप सिंगिंगांत तांतू लिरिक्स आतां तुवें आंतूय थोडे लिरिक्स आंतू आसल्या बरी नात येताय वेताय ते तशें बरें जालें हांवें घालें गेलें वता तुका हांवें वयले लायन सेकेल म्हणी सेकेले लायन वयर म्हणी ओके मात्र हांवें कोणांक कळोवना सिंगींग कॉम्पिटिशन जालें
प्रायज अनाउन्समेंट जालें आमकां फर्स्ट आयलें. हांव इतलें मागतालीं की हांवें आतां रॉंग केलां म्हजें हांव मिस्टेक जाता हे प्रायज सुका आतां म्हूण मात केदाळे ते सुकी आमी कोणायकी कळोंकूच नजो. आतां तूं कापळे पळयतना आमकां कळोना अशें केलें जाल्यार आमी त्या पोदा भितर गेल्ल्या मात्र आनी मुखार सुकी जायनातल्या बरी पळयचें. येस मॅम. आमचे कान थोडे फावटी मस्त ओपन असतात. ओके कॉम्पिटिशन टफ जावन येता सुकी खंय मेळटा म्हूण आमी राखून आसता आनी होय गे येस मॅम. अशें जावन वचो. लिरिक्साच्या वयर ध्यान दवर. ताळो बरो करून सांबाळ. बरो आसा ताळो तुजो आनी की मुखार मुखार येताना बरो करून सांबाळ जायतें. बरें जालें बरें जालें. तूं सॉंगा प्रमाणे तुजे इमोशन्स तुवें घाले आनी ताणें बरें करून बरयलां. तें बरगांवांत आसात जाल्यार अल्या पुरा संगतींत ती कामाच्या इड्यांत अल्यां पुरा हांव तो प्रेवचे मस्त कश्ट कित्याक ते उतरां येजे ते इमोशन्स येजे तो मूड येजे न्ही पोदां बरोवंक की. ओके पोदां बरोवंक जावं दी खंयच्याय की तांच्या त्या टेन्शनार इतलीं पुरा कामां करतात. तांकांय हांव शाबासकी दितां लविना आनी अनिलाक. जावं दी बरें जालें जायतें. थँक्यू मॅम. ओके मा ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅम. यान हाय मॅम. हॅलो. लॉयड रेगोचें कॉम्पोजिशन आज तुका गावंक मेळ्ळां न्ही गे. येस मॅम. बरी तयारी केल्या गे. होय मॅम. कशें चूज केलें ताची इतलीं कॉम्पोजिशन्स आसात कितलीं पदां ताणें बरयल्यांत. मेनली तो कवी मागीर आतां कंपोजरय जाला तो आनी एका वरनी एक उंच पदां तांणी कंपोज केल्यान. कशें चूज केलें आज म्हणचें पद आमी कोंकणकार म्हणटाय न्ही तूं. येस मॅम. ओके तेंची पुरो पदां आयकून शॉर्टलिस्ट करून कशें प्रोसेस कशें आहलें तुजें सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन म्हणल्यार लास्ट 2 पुटी हांवें लव सॉंग ते सिंग केले. ह्या पुटी म्हाका लॉयड रेगोचे येत सॉंग मेळ्ळें म्हाका. ओके लव सॉंग घालें. लव फेल जालो गे तें म्हण न्ही लव सॉंग म्हणून तूं वयर आयलाय न्ही नेक्स्ट रावंडाक आयलाय न्ही. ओके देखून सो आमी कोंकणकार एक बरें पद उडतें पद न्ही गे. होय मॅम. नासून नासून म्हणून कागी आमी हांगा आतां दलाजे होय मॅम. जिनाबाई आनी हांव दोगांय नाचच्यान हुशार आसा. ते येवन नाचाचे गे हांगा तावनंत पुरो. तूं कशेंय जाता. कशें नाका आतां तूं थंय जावन नाच आमी हांगा तावन नाचता जायत की. जायत की. ओके हांगा मागीर आमी थंय आयल्यार मार्क्स दिवचे कोणें तुका गोत्तू ना. ओके ऑल द बेस्ट. बरें करून कर. थँक्यू मॅम. Sambo, 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 come and join us, let's dance Rambo. Yamude guslo bavam soya ganso, hoga so konni tumblo. Gaum, 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 kari, going, 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 kari, Mumbai kari kal sagar. आम्ही सगळे एका उस्त्यार, आम्ही कोंकणगार.
यान हॅलो मॅम. बरं आलंय. थँक्यू मॅम. इतलीं उतरां बरयल्यांत आनी तुवें ती बरें करन आमकां आयकोनचें बरी केलीं. थँक्यू मॅम. लिरिक्स आमकां समजालें. तुवें थँक्यू. कालें म्हळें म्हण आसा पळय समजालें. आतां म्हाका सांग, तूं घरांत कोंकणी उलयताय गी इंग्लीश उलयताय? हांव घरा इंग्लीश उलयतां. कित्याक हांगा कालें म्हणा? म्हाका हांव जल्मातना इंग्लीश शिकता जालो. अय्यो, तूं इंग्लीश येता जाल्याय गे? वय गे शे. मम्मी आनी इंग्लीश येता जाल्यान गे? ना, मम्मा आनी डाडा कोंकणी उलयता. तूं कसो इंग्लीश जालोय तर? म्हाका गुर्तुना. तुका गोत्तू ना गे व्हडणी. आनी म्हणे कोंकणी जाताय गे तूं कोंकण्यांचो? कोंकण्यांचो न्हय, कोंकणकार जाताय गे तूं? येस मॅम. तुजे फ्रेंड्स आतां क्रिस्तांवचे कोणी मेळटात ओके कोंकणी उलोवचे, तांचे कडेन कोंकणी उलयताय गे इंग्लीश उलयताय? कोंकणी उलयता. कोंकणी उलयचे येस मॅम. आमी उरया कोंकणी. ना जाल्यार ती इंग्लिशाच्या फाटल्यान येता. वय मो? वय मॅम. कोंकणी उलया न्हय? येस मॅम. तूं तुज्या मायंकडे आनी आबा कडेन कोंकणी उलयताय न्हय? वय मॅम. बारी खुशी जाली. पाप तांचे कडेन उलयचे न्हय, तांकां गोत्ता उरयचे म्हण गोत्ताय. तुका सांगलां गे तांणी उरयचे म्हणो कोंकणी उरयचे म्हणां गे? ना मॅम. म्हणो ना गे, मात्र तूं उलयताय न्हय तांचे कडेन? वय मॅम. तशेंच उलय जायते. येस मॅम. ओके, बरें जालें. तुजें परफॉर्मन्सूय बरें आसलें. डान्स करून 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 सायडीक गेलोय. मागीर हांवें तुका ओड या म्हण जालें येशीन, मागीर तूं आयलो येशीन. वय मो गेलोय गे तूं? तुका कळोन आसता न्हय, तूं तिशीन 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 गेलोय, मागीर आप्पाक आयलो येशीन. आमकां दिसलोय. अशेंच अलिन्स पदां बरें करून सादर कर. आनी लॉयडाच्या विशयांत सांगचें जाल्यार ताची पदां हांवें सिंग केलां. ताणें बरयल्लीं पदां हांवें मस्त सिंग केलां. ताज्या नायटांनी हांवें सिंग केलां. म्हाका ताणें बरो अवकाश दिला. ताकाय हांव एक सॅल्यूट मारतां. मारया न्हय? वय मॅम. दाळे आमी उडास दवरिचे न्हय. आमकां कोणें प्रोत्साह दिला, तुका कोणें अवकाश दिला खंयच्याय ती सिंग करूंक जावं दे कलेन जावं दे, तांचो उडास केदाळे दवरिचे. वय मो? वय मॅम. तूं पयलो तूं व्हडलो कलाकार जाताय परवां. जाताय मो? वय मॅम. व्हडलो कलाकार जाताना तूं फस्ट खंयत हांव आयलोय पळय, तुका कोणें शिकयलें तें तुवें केदाळे उडास दवरूंक दवरताय गे? वय मॅम. ओके, दवरिचे जायताय. तशेंच हांवें ताजो उडास दवरला. तुवें दवर बरें करून सिंग कर. मुखारी मुखल्या रावंडाकी बरें करून बरी बरी पदां काडा जायता. बरें करून सिंग कर. थँक्यू. बरें जालें मा जायता. थँक्यू मॅम. यान आज दुसरोच यान आमकां पळोवंक मेळ्ळो न्ही. लव सॉंग म्हणसो आज नासून नासून म्हणटलो न्ही गे. बरें आसलें तुजें डान्स मुव्ज, बरें डान्सिंग स्किल्स जी आसात म्हण तुवें आज प्रूव केलें. थँक्यू. लॉयड रेगो कडेन तुमी पर्सनली सर काण गेलें गे पद की तांच्या वेबसायटांत मेळ्ळें? पर्सनली सर आमी काण गेले. ओके, गुड. दिलें म्हूण तांणी खुशयेन? वय. वय, ते एक व्हडपण म्हणाचें आमच्या कंपोजर्सांचें. तांकां खुशी जाता तांचे लागीं तांचीं पदां आमी म्हणटा दितात की म्हणटाना तीं खुशयेन तुमकां तीं पदां दितात. पूण हें प्रोत्साहन आसा जें बरें करून पोलायटली इसारीचें खंडीत जावन सकड आमचे कंपोजर्स जावं म्युजिशियन्स जावं इसारलें आमच्या भुरग्यांक ते दितात. बरो पाठिंबो दितात, बरो सहकार ते दितात. देखून तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां इतले खुशयेन तांणी तुमकां पदां ती दिल्यांत. एक बरें पद, बरें कुडमी, क्रिस्तांव, सारस्वत, सिद्धी, कारवी, नवायत ही पुरा कोंकणी उलयतात न्ही. तांचे डायलेक्ट ग्रुप. ओके, तांचे डायलेक्ट इल्लेले बोली म्हणटा आमी तेगे विंगड विंगड आसता. एका प्लेसांत एक वेत आसतना. घुमटां गोत्ता गे? घुमट पळयलां गे? कुडमी म्हज्या घरा आसा. गुड. तूं वाजयताय गे? वय हांव प्रयत्न करताय गे वाजोवंक? ते आमचे इन्स्ट्रुमेंट. कुडमी घुमटां वाजयतात. कारवी तोणयो म्हळ्या काले गोत्ता गे? ते एक बोट स्टिक आसा न्ही ते अशें पॅडलिंग करूंक ते ते गे? वय.
तोणयो म्हळ्यार हें दांडिया स्टिक्स तोणयो Yes. कोलाटा पळयल्या तुवें पळय गरबा काणी करतात न्ही आमचे ते पद आसा कोत्ताय तोणयेर तोणी मार नाचून उडोन मार ऐकलाय गे तुवें ना ना गे पूण आनीक फावटी तोणयो ऐकलाय म्हळ्यार ते दांडिया स्टिक्स जायत की Yes. गोंयकार देखणी शिकलाय आसतलो तूं पळय मग खंय हांगा सुरसोबान सुरसोबाण ओके देखणी ते गोवन म्युझिक डान्स फॉर्म गांवकार आमचे कले म्युझिक डान्स फॉर्म काले आमचे बायला बायला आमचे डान्स फॉर्म पोरबू नाकलेना बायला म्हणटात पोरबू नाकलेना बायला वय. पोरबू नाकलेना कोड्याळकरांचे बायला बरें प्रयत्न एक कोण पात्रांनी बरयता म्हणे तुवें काल म्हणे पत्रांनी वय ते पात्र म्हणून हांव पळयलें काल म्हण पात्रां म्हणून प्रोनाउन्सिएशन तें बट ओवरऑल सिंगींग व्हेरी गुड थँक्यू मॅम अले तूं इल्लें सळावत सॉफ्ट सॉंग्स सेंटिमेंटल सॉंग्स म्हणटाय आज एक दुसरें जॉनर तुवें ट्राय केलाय आनी बरें रेंडिशन तुवें दिलाय थँक्यू मॅम तुका बरें संगीतान बरें फ्युचर आसा थँक्यू मॅम ओके गुड ऑल द बेस्ट थँक्यू मॅम ಹಾಯ್ ಕ್ಯೂಟಿ ಪಾಯ್ ಹಾಯ್ ವಾರಿ ಪಿಂಕ್ ಗಲ್ನು ವಾರಿ ಪಿಂಕಿ ಸುಬಿದಿಸ್ತಾಯಿನೆ ಕಾಲಂಗಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಫುಲಾಂಗಲೆ ನಾ ಕಾಲಂತೆ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ವೈ ಓಕೆ ಭಾರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ತಾಯಿನೆ तू ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ओके हांव ताका राखतलें तूं केदळ थँक यू म्हणटाय म्हणून ओके आतां कोणाचें पद विल्फियाबाचें मग वय बरें करून प्रॅक्टीस केलां गे वय ओके तुमचें यूट्यूब चॅनल म्हणे आसा गे वय काले नांव ताचें आमचे ते गांयचे त्या गायचे वय हांवें पळयलें काले गे पळयतना अरे आमचे ह्या त्या भुरग्यांचे यूट्यूब चॅनल आमचें ते ना जिनात आमी सुरू करीचे गे म्हणून इतल्या ल्हान प्रायार वय काले यूट्यूब चॅनल सगळ्यांक सांग आतां सगळ्यांक तुवें सांगून काले करा लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करा म्हणून सांगिचें न्ही काले यूट्यूब चॅनलाचें नांव तुज्या म्हजे यूट्यूब चॅनलाचें नांव ते गांयचे त्या गायचे वय नांव आसा न्ही ताका काले जिशोना जेशो ना तुजें नांव तुज्या यूट्यूब चॅनलाचें ट्रियो स्टार्स वय गे वय किड्स म्हणून किड्स गे ओके ट्रियो स्टार्स कालंगे पळयतना हांव पळयलें अरे आमचे जेशोना आनी जनवरां आनी पुरो आसा तांतू म्हूण पळयतना कालें ही मोरयेचीं कांतारां बरीं बिलफ्याबाचीं पदां आनी पुरा करतात जावये तुमी इतल्या ल्हान प्रायार तुमच्या मामी डॅडीक आमी आतां एक सॅल्यूट करीजे तुमकां इतल्या ल्हान प्रायार इतली प्रोत्साह ती दिवन आसात देखून आतां चड आमच्या ऑडियन्सांक गोत्ता वचून आज तुमी सर्च करीजे ट्रियो स्टार्स यूट्यूब चॅनल जेशोना जनोरा आनी एकलें भयणीचें नांव कालें जेहोना वय तांकां आनी तुमी तांकां प्रोत्साह दिया तांची पदां तीं कालें कांतारां तीं घालतात आयकया आनी तांकां सपोर्ट करया जायत गी पुरो गे आमी सांगिल्लें ओके आतां तूं विल्फियाबाचें पद सुबीत कर म्हणटाय रेडी जाल्यार मस्त प्रॅक्टीस केलें गी मस्त ओके आतां कळटा म्हाका आतां सिंग करतना कळटा म्हाका मस्त केलां गी इल्लें केलां गी म्हूण जायत की जायत ओके ऑल द बेस्ट थँक यू कोगुळ गायता लक्षिल्या वर्णांत फांते उदेला सकमुच्या मना विजल मोन येता तापशेल्या साणांत ऐकाता प्रतवेच्या रसनेची गाना कोगुळ गायता लक्षिल्या वर्णांत फांते उदेला सकमुच्या मना विजल मोन येता तापशेल्या साणांत ऐकाता प्रतवेच्या रसनेची गाना
लागशिल्या वर्णांत फांते उदेला जगमोच्या मना रवी सलमोन येता तमशेल्या साणांत ऐकाता पृथ्वेच्या रसनेची गाणा कुकू 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 नितेल्या कारणाने रिक्तेले कोगळेचे जैता उले कोगळ्याच्या गाणाने सळतेले रानाने लिपले कोले नितेल्या कारणाने रिक्तेले कोगळ्याचे जैता उले कोगळ्याच्या गाणाने सळतेले रानाने लिपले कोले कोगळे सोताळो ऐकून उमाळो मुनीस जागो सालोन आपापल्या वावराक गेलो कोगुळ गायता लागशिल्या वर्णांत फांते उदेला जगमोच्या मना रवी जल्मोन येता तमशेल्या साणांत ऐकाता पृथ्वेच्या रसनेची गाणा कुकू 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 कुक्कू 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 बरं आलं ना राय ना कोगळ्यो पूर आयल्यो हांगा बरें जालें थँक्यू तुज्या त्या देशा गोद्या ताळ्यांनी तुवें गोद्या उतरांनी पुरा उतरां भायर घालून बरें कन्सिंग केलें थँक्यू कितलें मस्त प्रॅक्टीस केलें गे इल्लें प्रॅक्टीस केल्लें तुवें मस्त मस्त गे भुरग्यांक मस्त प्रॅक्टीस करूंक सांगूंकूच कश्ट जाता तुवें तें केलें गे मम्मीन सांगलें प्रॅक्टीस करूंक मम्मीन सांगलें मम्मी सांगताली गे जोर करताली गे मम्मी तुका प्रॅक्टीस कर म्हणटाली गे ना गे मोगान सांगताली गे उशक्यार बसून वय तू खंयच्या क्लासीन आसाय हांव फर्स्ट स्टँडर्ड ये शाबा फर्स्ट स्टँडर्डाच्या भुरग्यांनी इतलें म्हणचें गे बरें कन्न म्हळें तुवें थँक्यू जायत गे आनी आपापल्या वावराक गेलोय ते कितलें बरें कन्न एंड केलें तुवें ते ल्हानशें स्लर घालून एंड केलें सोबीत करून थँक्यू तुजें एक्सप्रेशनांनी बरें आसलें डान्सय बरें आहलें वय बरें जालें जायतें जायत आनी कशें ते पदां म्हणाजे बरें करना जायत धाकट्यो शूक आसात ते ओडणे तूं फर्स्ट स्टँडर्डाच्या भुरगें न्ही वय तुका काल सांगचे शूक जाल्या म्हणून बरें जालें जायतें आनी की सिंग कर सोडी नाका ओके तुम्ही त्या गाय बोबयन मेळोन बरें करून मस्त विडियोज आनी परा घाला तुमकां पळोवन दुसरे बोबयणांचे विडियो येजे दुसरे असतात पळय बोबयण्यो ती पळय कितले बरें करून विडियोज करतात आमी करया गे म्हणा जेतानी करताय मो बरें करून सिंग करीजे जायते ओडले जाता न्हू सोडून नजो हांव सिंग करना मम्मा म्हण नजो हांव सिंग करता करताय गे व्हेरी गुड तशें ते म्हणाचे इस्कालान सिंग करताय गे तूं स्कुलांत आनी परा इस्कालान थोडे पुट्टी कॉम्पिटिशन आसता कॉम्पिटिशना सिंग करताय गे तशेंच सिंग कर खंय तुका कॉम्पिटिशन आसा म्हणटाना मम्मी हांव सिंग करता म्हणाचे जायते जायत ओके थँक्यू बरें जालें ओके Jeshona, Subit performance, cute.
पुरा ते डान्स स्टेप्स मुंची रीत ते ॲक्शन्स वय चुबीत आले आमकां येनासिया म्हूण जालें आनी ते कुकू कुकू गायतना बारी चुबीत कोगळत गायल्ले बरी जालें आमकां. थँक्यू. इल्ले इल्ले मिस्टेक्स जाल्ले रिदम आनी पुरा इल्ले इल्ले इशीन तिशीन जाताले जाल्यार रिवडना. आनी प्रनावन्सिएशन लागशिल्ल्या वनांत ना ना वनांत काले वनांत. हां वर्णांत न्ही वर्णांत न्ही. ल्हान आसतना आयकूंक एकदम क्यूट जाता गद्दे गद्दे उलयतना. तरी आमच्या वडिलांक आमी सांगचें तांकां ल्हान आसतनांत करेक्शन दिया कित्याक म्हळ्यार मागीर ती अशेंत कंटिन्यू जाता. एक अनुभव सांगचें जाल्यार एक हांव कलांगणांत कॅम्प आसतना त्या भुरग्यांक ट्रेन करूंक वता. तरी त्या वेळा एक 10वेचो भुरगो आहलो तो तुका टा म्हणटालो टुका टुका करतालो. तितले वट जाता म्हणसर ताका तें करेक्शन मेळो ना. त्या 10 दिसांनी हांवें ताका सांगलें खंय खंय मार्क कर बाबा तें ताल्ले कडेन ता जीब भायर येजें तशें करेक्शन दिल्यार 10 दिसांनी ताका करूंक जालें. तशें म्हळ्यार आमी पयल्यांत करेक्शन्स दिल्यार ती समज जाता. ल्हान आसतना क्यूट आयकता बट मुखार मुखार वयतना भुरगीं व्हड जातना तांकां तमाशे करता तिस्कालांत देखून वडिलांनी तें गुमान धरचें. तांचें प्रनावन्सिएशन तांकां ल्हान आसतनाच करेक्शन्स करचें. तुका सांगचें न्ही जायतें तुज्या मम्मी डॅडीक या दुसऱ्या वडिलांक सांगचें हांवें. तुजें बरें जालें मा जायत की कळ्ळें फूल टेन्शनार पडलें कळ्ळें सांगता म्हणून. गूड व्हेरी गूड. अशेंत बरीं बरीं पदां तुमी म्हणया तुमच्या यूट्यूब चॅनलार घाल्या. आतां आज तातूंत सुमार सबस्क्रायबर्स चड जाले आसतले तुमचे जायत तरी. बाय आतां वसयत जालें म्हजें उलोवन. हाय आश्लीन हाय मॅम. रेडी आसाय सिंग करूंक? वय मॅम रेडी. क्लॉडियमाचें पद तुका मेळ्ळां. वय मॅम. बरो कंपोजर. तसो उडास मुस्त येता आमकां कित्याक हांव ताजे वटो सिंग करतालीं. ताका विसरूंक जायना. ओके. ताचे ते तुज्या फाटल्यान फोटो पळयतना बेजार जाता क्लॉडियम कित्याक गेलो म्हूण. मस्त पदां हांवें ताजे वटो सिंग केल्यान. जावं दी तुका तुवें आतां परफॉर्म करचें सॉंग क्लॉडियमाचें बरें कर. ताका पावचें बरी तूं सिंग कर. ओके बरें कर सिंग कर मा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅम. संसारा मतलबी संसारा संसारा तू तेलत्या फुलत्या हासत्या रडत्या नसत्या दुसत्या मतलबी संसारा. संसारा मतलबी संसारा संसारा निष्ठुरी संसारा तुझ्या विशाल गर्भांत आमी नारी नारा गुलाम जाल्या स्वार्थी देव साराक संसारा मतलबी संसारा संसारा निष्ठुरी संसारा.
प्राधिरगत भूमीर वाळला नीतिक नीतेन सगळेच गिळला आणि तू आणि तू आणि तू गाढ निदेत असाय ये संसारा संसारा मतलबी संसारा संसारा निष्ठुरी संसारा मनुष्यापण आज विसरून गेला त्या स्वार्थीपणान ताका खंय वेला मनुष्यापण आज विसरून गेला त्या स्वार्थीपणान ताका खंय वेला आवय धुवे काप्या प्रद्वाराक ओडता बापे धुवेचे अत्याचार करता आणि तू आणि तू आणि तू गाढ निदेत असाय ये संसारा संसारा मतलबी संसारा संसारा निष्ठुरी संसारा तुझ्या विशाल गर्भांत आम्ही नारी नारा गुलाम जाल्या स्वार्थी देव साराक संसारा मतलबी संसारा संसारा निष्ठुरी संसारा ॲश्लिन येस मॅम संसारा हें पद आमी कोंकणी नाटक सभेच्या कॉम्पिटिशना वेळार आयकलां न्ही जीना म्हाका तेन्थ उडास आयलो क्लॉड डिसोसा बेंदुरचो आनी तेंची बेंदुरची सिंगर्स तो कॉम्पिटिशना खातीरच तांकां पदां घडतालो आनी हांव चिंता हें एक पद त्या कोंकणी नाटक सभेच्या कॉम्पिटिशना खातीरच ताणें घडलें वर्सान वर्स तेंची भुरगीं हें पद गायतलीं आज म्हाका ताचो उडास आयलो एक बारीस अपुर्बायेचें पद आमकां क्लॉडिया रियली मस्त मिस जाता आनी की मस्त संगीत तो आमकां दितो आसलो बरें जालें तुजें परफॉर्मन्स थँक्यू मॅम तुजे उतरांचे सुडाळे म्हाका बारीस भोव पसंद जालें तुवें प्रोनावन्स करचें गरीबस हो घाम घाम ते कोणाच्यानी येना खंय महाप्राणा ती आन पळय ती कोणी गरीबसो गाम करतात गा तुवें घाम खंय तें पुरा बरें करून प्रोनावन्स केलें आनी तुजें इनवॉल्वमेंट तुजे इमोशन्स मस्त बरें आसले थँक्यू मॅम पूण इल्लेशें वॉयस आनी किल्लो मोल्ड जायचे तुजो इल्लेसो कर्कश इल्लेशें हार्शनेस आसा बट जाता तुवें आतां लेट स्टार्ट केलें सिंगिंग ल्हान तावनंत करते आसाय लेट स्टार्ट केलें एक वर्स ते कळटा तुजो आनी किल्लो मोल्ड जावंक आसा इट वील कम विथ प्रॅक्टीस येता आनी एक तुजे विशेश तुजे ते विशेशता कितें दिसलें म्हळ्यार म्हाका तुजे कोंकणी बारीस सुडाळ आसा ओडूल तुवें क्लॉडिया बेविशांत एक लंब ताचें इंट्रोडक्शन दिलें बरें करून तूं कोंकणी उलयताय तुवें बरोवचे प्रयत्न केला गी आमकां आतां मुखल्या दिसांनी कवियत्री आमकां जायचे लिरिसिस्ट जायचे प्रयत्न केला गी ओके गुड म्हाका तुजें तें टॅलंट दिसता तुवें एक निर्मार्ग आसचें नेचराच्या मोदें न्ही गे बरोवचे प्रयत्न कर 4 लायनी जावन सुरू कर मुखल्या दिसांनी तुजेंत मे बी आणखी मुखार गेला तुज्यात कॉम्पोजिशनान नेक्स्ट जी की गितारांत तुजें कॉम्पोजिशन हांगा तुजें एक
कंपोजर या लिरिसिस्टांत तुझे नाव येऊन दी मुखल्या दिसांनी जाय येतलें गे येता. प्रयत्न करताय गे वय मॅम आवडीला आमची त्या दिशेनी ह्या भुरग्यांक पाठिंबो दिया कित्याक म्हळ्यार आमकां पदां बरोवची जाय जे आमकां न्ही गे वय मॅम. आदलींत म्हणूंक जायना तर नेक्स्ट जनरेशनाक आमी तयार करूंक जाय सिंगर्स सिंगींग करतात पूण बरोवची कंपोज करची उणें जावनंत येतात सो त्या दिशेनी तुमी इल्ले प्रयत्न करा जायत मॅम आश्लीन येस मॅम बरें जालें मा थँक्यू मॅम तूं त्या पोदा भितर रिगलें ताजो अर्थ भायर काडूंक शकलें आनी आतां संवसारांत येंच जावन आसा बारी बेजारायचे गजाल कांय करूंक जायना कोणें कोणाक समजोवचें म्हणून समजना वय मो वय मॅम आनी तूं बरयल्लें पुरा आतांय जावन आसा ताणें बरोवन मस्त वर्सां जालीं जाल्यार लोक सुदरोना आनी की जावन आसा हें पुरा कोणी कांय करूंक जायना हाच्या विशयांत आमी मागचें मात्र वय संवसारा खातीर वय न्हय आमी मागता तुवें माग जायत ओके मॅम. बरें जालें you, बरें ma'am. प्रयत्न तुजें थँक्यू मुखार बरें कन्सिंग कर जायतें जायत मॅम कितली विभिन्नता कितली वरायटी कितले कंपोजर्स कितली पदां येदोळस तुमी पळयलां आमची भुरगीं कितले आपुरबायेन अभ्यास करतात आनी हांगासर हें कॉम्पिटिशन कितले सिरियसली काण घेतात अँड दॅट इज अ मोमेंट ऑफ प्रायड फॉर ऑल ऑफ अस वेल मोगाळ विक्षकन हांगासर आयचो एपिसोड आमी अखेर करता आमच्या वर येणाऱ्यांक आमच्या भुरग्यांक तांच्या कुटुंबाच्यांक तांच्या ट्रेनर्सांक तशेंच तुमकां समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा सो आमची आनी तुमची मुलाकात येवच्या शुक्रारा जुस्त 9 वरार तर पर्यंत भरपूर मोग आसूं निरंतर मनोरंजना खातीर पळयते रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7